Sommes Tambosia, Baba Benino, San Jose Vas Papacha, या पुंतळाके तुमका मोगासो मानासो स्वागत पटयता. आयचे दिसा या पवित्र तळार आमी करचुसो वो 2 वरांचो मागण्याचो वेळ आमकां सगळ्यांकी तो फळां बरी जावं दी म्हण मागता. आयच्या आराधनाक आमी काडलेलो विशय जावन आसा जिवंत जेजू संगी आमचें पैण. जिवंत जेजू संगी आमचें पैण. आमी पैण करता आसतना कोणी आमचे सांगाता आसा तो वेळ आमकां संतोश जाता. आमच्या क्रिस्ती पैणांत तसो जिवंत जेजू आमचे सोबे आसा. पास्कांचो तिसरो हप्तो आमी संपयता आनी ह्या फाटल्या 3 हप्त्यांनी आमी सदांच्या मिसार आयकल्लें पयलें वासाप आमकां सांगून दिता की जिवंत जेजू कशें ताच्या आपोस्तलांक दिश्टी पडलो आनी तसो मोगाचो सांगात ताणें तांकां दिलो म्हणून. देखून आमी संतोश पावोंक जाय जेजू आमचे सोबे आसा. वी आर दी इस्टर संडे पीपल. आमी जावन आसा पास्कांचो लोक आनी हालेलुया आमचें गायन. देखून आयचे दिसा ह्या आराधना वेळार त्या सोम्याचें सांगातपण आमी बगुया, ताका मान करया, आराधन करया. आमी सकट दिमी गेल्या वो 1 वराचो वेळ आमकां जिवंत जेजूचो लागशिल्लो अनुभव जोडच्याक आदार असो जावं दी. जेजू मोगळा आराधन तुका, जेजू दयाळा आराधन तुका, कृपे सागरा आराधन तुका, ये सोडवंदरा आराधन तुका, आराधन तुका, आराधन तुका.
तुका प्रणाम करता तुका Undiaru parto lipona sai Undiaru parto lipona sai Devi tuzo mokwanto nasai Devi tuzo mokwanto nasai Kurpeng tu amka neto nasai Kurpeng tu Sanga tuzo divo nasai Povi sanga tuzo divo nasai Jesu mogara Aradan tuka Jesu dayaya Sadora Aradan tuka Yesodu vandara Aradan tuka Namaskar tuka Pranam karta tuka Somya tu jivitaso Undo somya tu jivitaso Atmik jivitam kalabonso Atmik jivitam kalabonso Sargincha mananam kamposo Sargincha mananam kamposo Povi tinda tapल्या एकवटांसो Povi tinda tapल्या एकवटांसो Jesu mogara Aradan tuka Jesu Namaskar tuka Hallelujah 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 Jesus 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 Yesu stotra Yesu 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 namadevare Yesu namalaksha kare Niಮಗೆ ವಂದನೆ hallelujah 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 Somyan Jesu Sanzu आमच्या वांजेलांती 15व्या अध्यायान तू आमकां सांगताय तू जावन आसा ती दाखवल
आनी आमी तुजे फांटे तुजे थंय आमी रावल्या करीत आमी फळ दिवंक शकना जर तुजे थंय आमी रावना तर कातरन घाल्ल्या सुक्या फांट्या बरी आमी जातल्या आमच्या दिसपट्ट्या जिणये सोमिया कंडी जावन तुजो सांगात आमकां जाय तुजे शिवाय सोमिया आमच्या जिणयेचें एकच एक मेट काडूंक आमकां आसात आनी हें तुवें शिकयलें तुज्या आपोस्तलांक तुज्या पुनर्जीवनपणा उपरांत तुज्या मरणाच्या वेळार तुका सांडून ते पयस गेल्ले भियेवन खाव जेवन सोमिया ते निराशे जाल्ले 3 वर्सां तुजो पाटलाव केल्लें तें घडीत आनी ते दीस आनी ती वर्सां ती निर्फळ जाली म्हूण ताणें चिंतलें आनी अशें तांच्याच आदल्या व्याप्तेक ते फाटीं गेल्ल्या वेळार तूं तांकां मेळ्ळोय तांच्या जिवनांत तांणी धरलेली ती वाट तांणी बदलोवच्याक तुवें तांकां उजवाड दिलोय तांकां तुवें शांती दिली तांचे सांगात तातूंत रावलोय आनी हेचें तुज्या सांगातपणा मरीपात तांच्या जिणयेंत मायाक जालो बरबोसो नव्यान तुवें तांकां दिलोय सोमिया जेजू असल्याच आशेन आमी सगळीं हांगासर आसा तुजे शिवाय सोमिया हें आमचें जिवीत अधुरें तुजे शिवाय सोमिया ह्या आमच्या जिविताक अर्थ ना कन्नडांत आमी गांवच्या प्रकार येसु इरुव मनेयल्ली आनंद आनंद येसु इरुव मनदली शांती समाधान केदळा सोमिया तूं आमच्या जिवितांत आसाय कंडी जावन आमच्या जिवितांत येतेश्ट संतोश आसतलो येतेश्ट फळ दिवंक आमी शकतल्या तो जीवन जाल्या जेजू आमच्या सोमिया तूं नीज आनी करोस तूं हांगासर हजर आसाय तुजें हजरपण आमी पाती येता तुका नमस्कार करता आमचो मान आमी तुका भेटयता कशें तूं जीवन जाल्या वेळार अपोस्तल तुज्या पांयां पडले गी आज त्याच रितीन जेजू तुज्या पांयां तळा आमी पडटा आनी आमचो नमस्कार तुका भेटयता आमी सगळीं उबी रावया आमचे हात आमी उबारया आनी अर्गांचे उरले सोम्याक मान करून हांव शिकयता म्हज्या फाटल्यान तुमी सांगाता म्हणात आमचे हात आमी वयर उबारया अर्गांतुका सोमियान जेजू अर्गांतुका सोमियान जेजू अर्गांतुका सोमियान जेजू अर्गांतुका सोमियान जेजू ओगळीक तुका सोमियान जेजू ओगळीक तुका सोमियान जेजू ओगळीक तुका सोमियान जेजू ओगळीक तुका सोमियान जेजू नमान तुका सोमियान जेजू नमान तुका सोमियान जेजू प्रणाम तुका सोमियान जेजू प्रणाम तुका सोमियान जेजू मान तुका सोमियान जेजू मान तुका सोमियान जेजू वैभव तुका सोमियान जेजू वैभव तुका सोमियान जेजू जेजू आमच्या सोमिया जेजू आमच्या सोमिया जेजू आमच्या धनिया जेजू आमच्या धनिया जेजू आमच्या रक्षका जेजू आमच्या रक्षका जेजू आमच्या सर्वसा जेजू आमच्या सर्वस्व तुका मान करता तुका मान तुका आराधन करता तुका आराधन करता तू आमचो सोमी म्हणून तू आमचो सोमी म्हणून परत एक पोटी परत एक पोटी बावाडतान मानून घेता मानून घेता तुजे थंय तुजे थंय आमचो विश्वास आमचो बावार्थ तीर करता सोमियान जेजू तुजे शिवाय आमी सलवता तुजे शिवाय आमच्या जिणयेची दोन मुखार व्हरूंक आमकां आसाद सोमियान जेजू तुजे संगी रावंक आमकां कृपा दी सोमियान जेजू तुजे सांगाता मेटां काडूंक आमकां कृपा दी हालेलुया 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 हालेलुया
Hallelujah. 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 Sanzuamso Vangelo इप्पतोंदवो अध्याय जेजूच्या जीवनपणा उपरांत जाल्ले घडये थंयसर आमी वाचता अपोस्तलांचो मुखेली सांत पेद्रू म्हणटा हांव मासली पागोवंक वेतां आनी ह्या वेळार ताचे सांगातेर आपोस्तलीत सांगाते भावी आमी तुजे सांगाता मासली पागोवंक येता 12 जाणां पैकी एकलो तो व्हडलोसो अंतरलोलो 11 जाणां पैकी 7 जाण मासली पागोवंक वेतात आनी सदांच ते जल्मान एक पागी जावन आसले आनी आमी पळयता त्या राती सगळी रात ते पेसाडतात पूण मासलेची एकच एक कोर्स तांकां मेळ्ळी ना सगळी रात ते वावर करतात पूण तांकां मासली लभली ना आनी तस जाल्यार निरासपणान ते आसले पयलें निरासपणान आसलें निमाण्या सुखरार दीस तांकां मेळ्ळें एक धोको तांकां बसयल्लो जेजूच्या मरणाचो आनी त्या निरासपणांतल्यान भायर येवच्या पयलें आनीक एक निरासपण तांच्याच व्याप्त्यंत व्हडली एक चलवणी आनी असल्या वेळार आमी पळयता जिवन चलो जेजू थंयसर तांकां दिश्टी पडटा आनी कितें तो म्हणटा तुमकां मासली मेळ्ळी की म्हणालो तो तडी रावन कांयच ना म्हणाले तुमचें जाळ दोणेच्या उजव्या बगलेक उडोवन पळया तुमकां मेळटली भयणीनो कोणी दिसाक मासली पागयना कोणी दिसाक मासली पागयना मासली पागचें राखचें अनुभव आसल्यानी मात्र मासली पागयत आपोस्तल सगळी रात मासली पागोवंक पेसाडतात विशेष अनुभव तांकां आसलो पूण आमी पळयता हाचें समान उलटें दीस उजवाडल्या उपरांत जेजू थंयसर जाळ दोणेच्या उजव्याक उडोवंक तो सांगता आनी कितेंच अनुभव नातल्या त्या सोम्यान सांगली ती उतरां आमी पळयता ते कशें तांच्या जैतान ती बदलतात गे म्हणून केदाळा भाव भयणीनो जेजू आमचें सोवें आसा तो कंडी जावन आमी जैते वंश जातल्या देखून गावया आमी अपुरबायेचें भजन सोमी देव म्हज्या घरा आज आयलो राय सर्गींचो म्हजो इश्ट जालो अपुरबायेचें हें भजन चार्ल्स वासाचें आमी गावंक प्रयत्न करया सोमी देव मुझ्या घरा आज आयलो सोमी देव मुझ्या घरा आज आयलो आज आयलो सोमी देव मुझ्या घरा आज आयलो राय सर्गीचो म्हजो इश्ट जालो सांगाता सोमी देव मुझ्या घरा आज आयलो राय सर्गीचो म्हजो इश्ट जालो सोमी देव
सर्गिसो म्हजो इश्ट जालो सुमी देव म्हज्या घरा आयलो जाय सर्गिसो म्हजो इश्ट जालो हांव जालो तुजो तूं जालोय म्हजो 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 जीव म्हजो उल्हासान भरलो जीव म्हजो उल्हासान भरलो जीव म्हजो तुजे थंय तसलो जीव म्हजो तुजे थंय संतोसलो सुमी देव म्हज्या घरा आयलो राय सर्गीचो म्हजो इश्ट जालो सुमी देव म्हज्या घरा आयलो राय सर्गीचो म्हजो इश्ट जालो मोग तुजो कोरो जीव पासून दिल्लो मोग तुजो कोरो जीव पासून दिल्लो सासनीक तो मीत मेरनातलो सासनीक तो मीत मेरनातलो तातोशी करचो मोग तुजो तातोशी करचो सुमी देव म्हज्या घरा आयलो राय सर्गीचो म्हजो इश्ट जालो सुमी देव म्हज्या घरा आयलो राय सर्गीचो म्हजो इश्ट जालो सुमी देव म्हज्या घरा आयलो राय सर्गीचो म्हजो इश्ट जालो सुमी देव म्हज्या घरा आयलो सुमी देव म्हज्या घरा ये घडये आमच्या दोळ्या दांपिया सक्कड आमच्या दोळ्या दांपिया जेजूचे हजरपण ताचें सांगातपण ताची भोव पवित्र हाजरी ह्या घडी आमी बगया त्या दिसा तिबेरियस दर्याच्या वेळेर आपोस्तल निराशी जाल्ले तांच्या हातीं तांच्या जाळांनी कितेंच नातलें तांच्या सगळ्या कुडींत निराश आसलो पण जीवन जलो जेजू तांचे मदें आयिल्ल्या वेळार तांकां दिश्टी पडुल्ल्या वेळार तांच्या वेगी उलयिल्ल्या वेळार ताणें सांगलें तें घडयल्ल्या वेळार परतून हे पटी नवो परवसो तांच्या जिवितान त्याच दैवीक सोम्याचें आजारपण सांगातपण ह्या घडये पगया तुमची जबाब अर्गा आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू अर्गा आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू
आयच्या दिसा आमकां सगळ्यांक ह्या पवित्र तळार तुवें सांगाता हाडुल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाक तुका सुमया जेजू ह्या भोव पवित्र येवकारिस्तांत नीज आनी खरोसू आजाराच्या तुका बावाडतान वळखोवचें भाग तुवें आमकां दिल्ल्याक अर्गानी होगळाक तुका सुमया जेजू ह्या येवकारिस्तांत तुजी मोगाची दिश्ट आमचेर तुवें घाल्ल्याक अर्गानी होगळाक तुका सुमया जेजू तुजे सरशीन येवची ती तान आनी वडणी आमकां तुवें दिलेल्याक अर्गानी होगळाक तुका सुमया जेजू पवित्र येवकारिस्तां मरिपात आमच्या काळजान तो वळतू आयिल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाक तुका सुमया जेजू पवित्र सक्रामेंतांत आमच्या खातीर दीस आनी रात तूं आजार आसलेल्याक अर्गानी होगळाक तुका सुमया जेजू क्रिस्ती जिवीत सुरवात करच्याक पवित्र स्थान वर्तें देणें जावन तुवें दिलेल्याक अर्गानी होगळाक तुका सुमया जेजू पवित्रांत देवाची भुरगीं जावचें भाग आमकां फावो केलेल्याक अर्गानी होगळाक तुका सुमया जेजू पवित्रां मरिपात आमच्या पथकातावन नितळ करून आमकां पवित्र केलेल्याक अर्गानी होगळाक तुका सुमया जेजू पवित्र स्थानाद्वारे तुज्या दैवीक जिवितांत वांटेली जावंक फावो केल्ल्याक अर्गानी होगळाक तुका सुमया जेजू तुज्या जिवान आमकां बरच्या पवित्र येवकारिस्ताच्या देण्या खातीर अर्गानी होगळाक तुका सुमया जेजू बावाडतांत वाडोवंक आमकां सगळ्यांक एक बरें कुटाम तुवें फावो केलेल्याक अर्गानी होगळाक तुका सुमया जेजू क्रिस्ती जिवीत जोडोवंक आमकां आदार जाल्ल्या आमच्याच आवय बापाय पासत अर्गानी होगळाक तुका सुमया जेजू पवी सभेंत तुजी सेवा करच्या सोर्याजक आनी धार्मिकां पासत अर्गानी होगळाक तुका सुमया जेजू आमच्या बावार्थी जिविताचें पोशण करच्या पवी सभे पासत अर्गानी होगळाक तुका सुमया जेजू बरो वाडो आनी बरी फिरगज आमकां फावो केलेल्याक अर्गानी होगळाक तुका सुमया जेजू आमकां निरंतरी सांगात दिवच्या सर आमच्या इश्टां आनी सैऱ्या दैऱ्यां खातीर अर्गानी होगळाक तुका सुमया जेजू तुज्या निरंतर मोगा आनी सांगातपणा खातीर अर्गानी होगळाक तुका सुमया जेजू थोडो वेळ आमच्या काळजांत जेजूक अर्गां दिवया ह्या दिसांनी कितें आमच्या जिवितांत जालां म्हणलें मोती काडया जेजूस उपकार पवडया आमी सगळ्यांनी भाव भयणीनो जेजूच्या सांगातपणान वाडोवंक आसा आनी ह्या ताच्या सांगातपणान वाडोवंक आमी तयार आसा म्हणलें सांगून आमी गावया आतां कोंकणी गंतार आमी सगळीं उबी रावया सर्व आमी सोम्याक नावाडया संतोषाची गितां गावुया वर्तिताची कृत्यानी आळया उपकार आमी ताचो भावुडया सर्व आमी सोम्याक नावाडया संतोषाची गितां गावुया वर्तिताची कृत्यानी आळया उपकार आमी ताचो भावुडया सर लोकांनो ताळयो पेटून रसनाराक नावाडया सर लोकांनो ताळयो पेटून रसनाराक नावाडया एक जावन आमी धन्या देवा जय जयकार करूया एक जावन आमी धन्या देवा जय जयकार करूया कित्याक देव तो बरो रसनार खरो किर्तन ताका गावया कित्याक देव तो बरो रसनार खरो किर्तन ताका गावया कित्याक देव तो बरो होसनार खरो ताचे थंय आमी उल्हास्या कित्याक देव तो बरो रसनार खरो ताचे थंय आमी
सोम्याक नावडया संतोषाची गितां गावया वर्तिताची कृत्यानी आळया उपकारांनी ताचो भावया नव्या गितां ताळे मेळो रत्ना रत्ना वाड्या नव्या गितां ताळे मेळो रत्ना रत्ना वाड्या मधुर संगीतां किन्नारी वाजो स्तुती ताची करया मधुर संगीतां किन्नारी वाजो स्तुती ताची करया कित्याक देव तो बरो रस्तार करो किर्तन ताका गावया कित्याक देव तो बरो रस्तार करो किर्तन ताका गावया कित्याक देव तो बरो रस्तार करो ताचे ते आमी उल्हासया कित्याक देव तो बरो रस्तार करो ताचे ते आमी उल्हासया सर्व आमी सोम्याक नावडया संतोषाची गितां गावया वर्तिताची कृत्यानी आळया अंगारांनी ताचो भावया सर्व आमी सोम्याक नावडया संतोषाची गितां गावया वर्तिताची कृत्यानी आळया उपकारांनी ताचो भावया उपकारांनी ताचो भावया उपकारांनी ताचो भावया हालेलुया 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 आमी सोमेस्तां बसया देवाचें उतर आमी आयकोवया एझेकियल प्रवादेच्या पुस्तकांतलें वाचप उपरांत ताणें म्हाका मंदिराच्या दाराशी परतून हाडलो थंय मंदिराच्या उंबरापदांतावन उदक भायर सरतलें आनी उदेंती वाटेन वाळटलें कित्याक मंदिर उदेंतीक फूड करून आसलें हे उदक मंदिराच्या उजव्या कुशीपंतल्यान वेदेच्या दक्षिणाच्या वाटेन वाळटलें तेन्ना ताणें म्हाका उत्तराच्या दारवटांतल्यान भायर व्हेलो आनी भायल्यानच बोवाडो काडून उदेंतीक फूड करून आसा त्या भायल्या दारवाट्याशी हाडलो थंय दक्षिणाची कुशीतावन उदक भायर सरता तें हांवें देखलें तो मनीस आपल्या हातांत एक माप सूत घेवन उदेंती वाटेन गेलो आनी 1000 हात ताणें मेजले आनी उपरांत ताणें म्हाका उदकांतल्यान व्हेलो उदक म्हज्या पांयांच्या कुब्यांक पावलें ताणें परतून 1000 हात मेजले आनी म्हाका उदकांतल्यान व्हेलो उदक म्हज्या दोंपरांक पावलें ताणें परतून 1000 हात मेजले आनी म्हाका उदकांतल्यान व्हेलो उदक म्हज्या पेंकटाक आयलें ताणें परतून 1000 हात मेजले पूण आतां थंय म्हज्यान उतरूंक जायना तसली एक न्हंय जाल्ली कित्याक उदक चडुल्लें तें गुंड आसून तांतल्यान उपयोवन वेचें पडटलें उतरून वचूंक जायना तसली न्हंय
ताणें म्हाका म्हळें मनशा पुता हें तुवें देखलें मू. उपरांत ताणें म्हाका न्हंयच्या देगेर परतून हाडलो. हांव परतून पावलो तेन्ना न्हंयच्या देगेर दोनी वाटांनी हांवें जायते रूप पळयले. ताणें म्हाका म्हळें हें उदक उदेंती प्रदेशाच्या वाटेन वाळून आराबाग देंवता आनी तें दर्यांत मिठा उदकाच्या दर्यांत पावतस मिठा उदक गोड जाता. जंय ही न्हंय वाळटा थंय सगळे प्राणी तातूंत भोंवतात. ते सगळे जियोंक शकतले आनी जायती मासली आसतली, कित्याक जंय हें उदक पावता थंय तें भलायकी हाडटा. जंय तें वाळटा थंय सगळें जियोंक शकता. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. बाबा भयणीनो, हालेलुयाच्या शनिवारा दीस राती नवो उजो बेंजार केल्या उपरांत त्या नव्या उज्यातावन याजक पास्कांची वात पेटयता. आनी ही पास्कांची वात ती उबारून तो म्हणटा अबळे क्रिस्तचो उजवाड. आनी 3 फावटी ह्या रितीन ताणें गायन केल्या उपरांत ती पास्काची वात थंयसर आमी पळयता देव मंदिरांत थंयसर कपेल मारांत मानाच्या जाग्यार दवरतात. आनी 40 दीस एका इगर्जेन ही पास्काची वात त्या कपेल मारांत आसता. आनी पास्काच्या त्या सुरवेच्या 8 दिसांनी आमी म्हणटा आठवलो, त्या आठवड्यांत एका दीस आमी ती पास्काची वात पेटयता. आनी एका आयतारा दीस मिसा वेळार पास्कांच्या कालार ही पास्काची वात आमी पेटयता. पास्कांची वात जावन आसा प्रतिरूप जीवन क्रिस्ताचें. आनी एका पविस्थानाच्या सक्रामेंता वेळारी आनी मरणा वेळारी पुनर्जीवन जेजूच्या आजारपणाचो गुर्तू जावन ती पास्कांची वात आमी पेटयता. आनी तास पास्कांच्या वातयेतावन पविस्थानाच्या सक्रामेंता वेळार थंयसर याजक मागीर एक वात पेटोवन त्या भुरग्याच्या आवय बापायच्या आनी पदोर मोदनीच्या हातांत दिवन म्हणटा आवय बापायनो आनी पदोर मोदोर न्हू हो उजवाड सदांच जळतो सांबाळूंक तुमकां नेमल्यात. ह्या तुमच्या भुरग्याक क्रिस्तान उजवाड दिला. सोमी येता तेन्ना सर्गींच्या राजान सगळ्या भक्तां बराबर ताका बेडच्याक उजवाडाचें भुरगें कशें तें सदांच चलूं आनी भावार्थाची दिवटी पेटलेली सांबाळूं. देखून आमचो संबंद भाव भयणीनो पविस्थानाच्या सक्रामेंता मरीपांत जेजू लागीं तो आरंभ जाता. आमचो संबंद पविस्थानाच्या सक्रामेंता मरीपांत आरंभ जालो जेजू लागीं तो. हो संबंद दीस गेल्ल्या बरेच वाडत वेता आनी हो संबंद आमकां व्हरून पळयता सर्गींच्या त्या जिविताक. जर आमी आपोस्तलाचे कृत्य आमी उक्ती करता जाल्यार थंयसर सान पेद्रोन दिल्लो पयलो प्रसंग आमी आयकता. आपोस्तलाची कृत्यां 2रो अध्याय 14वी वळ पेद्रू कितें म्हणटा, तुमी कुर्सार मारलेल्या त्या सोम्याक देवान जिवंत उठयला आनी तो जावन आसा आमा सोमेसांचो धनी आनी सोमी. ताचे शिवाय आमकां कोणायकी साल्वा सावना जिवीत ना. हें सत तो पासारता आसतना तो लोक विचारता तर भावानो आमी कितें करी जाय. आनी तो व्हड पेद्रू म्हणटा पाताक रडात आनी जेजू क्रिस्ताच्या नांवी पवित्र स्थान घेयात. आपोस्तलाच्या कृत्यां 16व्या अध्यायांत आमी पळयता जेजूच्या नांवान पावलून आनी सिलासान थंयसर शिकयल्या खातीर तांकां धरतात आनी बंदेन घालतात. तांकां सरसरी मारलें आनी अशें त्या बंदेन ते आसल्या वेळार ते कोणायची टिका करिनात. तांकां मेळिल्ल्या कश्टां खातीर देवाचे ते उपगानांत बदलाक देवाची स्तुती करतात. आनी मध्याना राती ती देवाची स्तुती करता आसतना आमी पळयता त्या बंदेसाळेची ती सुवात ती हालता. थंयसर भंय कांपणी जाता. बंदेसाळ्याची सगळीं बागलां जनेलां उक्तीं जातात. आनी ह्या वेळार बंदेसाळेचो अधिकारी चिंता सकडी खैदी धांवल्यात म्हूण. आनी असल्या वेळार पौलूक ते म्हणटा आमी कोणीय धांवोना, आमी हांगासरच आसा. आनी असल्या वेळार त्या जैलाच्या अधिकारीक नीज उजवाड मेळटा. तो कितें म्हणटा मानेस्तानो बाचाव जाय जाल्यार आमी कितें करी जाय.
ती जाल्ली परिस्थिती पळोवन तो म्हणटा मनेसान बाचाव जाय जाल्यार आमी कितें करूं पावल कितें म्हणटा सोम्या जेजूचेर बाबार्थ दवर तवळ तूं आनी तुजें घराणें बाचाव जातलें आनी त्याच जैलांत आमी पळयता जैलाच्या त्या कुडांत पावल देवाचें उतर प्रगट करता आनी वो अधिकारी आनी ताचे कुटुंब त्या दिसा ते बाचाव जातात भाव भयणीनो पवित्र स्थाना सक्रामेंत आमचे थंय कसली बदलावण हाडटा म्हणलें आयचे दिसा आमी नियाळ करचें बरें कित्याक आमी पास्कांच्या ह्या संतोश भरीत कालार आमी आसा परन्या सोल्लाक आमी वेता जाल्यार थंयसर जुदेवांक तांचें तेंप्ल तांच्या धर्माचें केंद्र जावन आसलें आनी त्या तेंपला मरीपात तांच्या आत्मीक जिवनाक तांच्या लौकीक जिवनाक कितें गरज आसा तें तांणी जोडचें आसलें पूण नव्या सोल्यांत आमी पळयता जेजू जावन आसा तें तेंप्ल आनी त्या जेजू मरीपात आमच्या जिविताक निरंतरी बेसावां वाळटात जेजू मरीपात आमच्या जिविताक निरंतरी आशिर्वादां वाळटात आनी आत्तां आमी आयकल्लें तें वाचप कितें आमकां सांगून दिता जेजू मरीपात आमच्या हर एकल्याच्या जिवनाक जाय आसची ती बेसावां जोडूंक आमकां अवकाश आसा ह्या वाचपांत आमी आयकल्ल्यो थोड्यो संगती आमी नियाळ करया पयल्या सुवातेर एजेकियेलान पळयलें तें दर्शन देवाळाच्या उंबरांत हांव तें सर उदक वाळटलें सुरवेक तें उदक आयिल्लें ताच्या दोंपरा पर्यंत ताच्या उपरांत ताच्या पेंकटा पर्यंत ताच्या उपरांत ताच्या गोमटे पर्यंत असो अर्थ कितें सोम्यांतान वाळची ती कृपा आमचे वरवीं कोणा वरवीं मेजूंक ती आसात तितली आगाध जावन आसा देखून ही सोम्याची कृपा स्विकार करच्याक आमी हर एकल्यान आमचें काळीज आमचें मन आमी उक्तें करी जाय देखून जेजू हांव लागची ती कृपा स्विकार कर जर म्हजें जिवीत हांव बांदून हाडटा हांव बागी जावन आसा निमाण्या शुक्रारा दीस जेजू कालवारेच्या दोंगरार मरता आसतना कितलो लोक थंयसर हजार आसलो सांगेत गी निमाण्या शुक्रारा दीस जेजू मरता आसतना त्या कुर्साचेर ताची म्हणली कितलीं जाणां थंयसर आसलीं हजारांनी लोक आसलो तसो म्हणलो सुवार्थेकार आमकां सांगता बोटांनी मेजे तितलीं सड्ड म्हळ्यार 100 लोक पूण आज 2000 वर्सां उपरांत सगळ्या संवसारांत आमी पळयता सोम्याक पातयेवचो रोग हर एका देशांत हर एका राष्ट्रांत हर एका खंडांत संवसाराच्या कोनशांनी आज सगळ्या संवसारार जेजू पातयेवचो लोक जावन आसा 2.3 बिलियन 100 आसलो लोक भाव भयणी निमाणे शुक्रारा दीस सोम्या पातयेवचो आज 2000 वर्सां उपरांत 2.3 बिलियन चलो सोम्याचो पटलाव करतल्यांक आज कोणायकी बलात्कार केला गी कोणायकी आज बलात्कारान मतांतर केला गी आजुनी सोम्याचें उतर आयकून कितलोसो लोक तांची जिणी बदलिता आनी सोम्या सरशीन येता जर दोगदोणी आसली जाल्यार दोगदोणी आसली ती आज आमचो धर्म तो नाश करूंक ती सकयली जाल्यार क्रिस्तांव धर्म ह्या रितीन तो वाडतो ना आमी पळयता 2008 इसवेंत ओरिसाच्या कन्नामलान थंयसर दोगदोणी सुरू जाल्ली आनी आजुनी थोडो लोक थंयसर रानांची येता आनी तांच्या सरकारान सांगिल्लें आसा तुमी परत तुमच्या कुटुंबाक या परत आमी तुमची घरां आमी बांदून दितल्या पूण एक शर्त तें शर्त जावन आसा तुमचो धर्म तुमी साडी जाय आनी आमी सांगचो हिंदू धर्म तुमी स्विकार करी जाय आनी ह्या लोकांक दिल्ली जाप केली तुमच्यो सवलत्यो तुमची घरां ती तुमकांच दवरात आमकां आमचो धर्म जाय कितलीं वर्सां जावन दीत आमी ह्या रानांतच रावंक आमी तयार आसा हें भाव भयणीन कितें आमकां सांगून दिता जेजू जावन आसा म्हजें दिर्वें जेजू जावन आसा म्हजें सर्वस ताका सोडून खंडीत हांव जियोंक साधना आनी हें म्हणल्यान मात्र भाव भयणीनो 100 आसलो तो लोक सोम्याचो पटलाव करचो सोम्याच्या पटलावदार जावन आसले आज 2.3 बिलियन जावंक पावले दुसऱ्यान तें उदक वाळच्या दोनीय कुशींनी फळ दिवचे जायते रूख थंयसर आयले सोम्याचो तूं पटलाव करताय जाल्यार खरेपणी तुज्या जिवितांत जायतीं फळां आसतलीं कसलीं फळां ती जावन आसा पवित्र आत्म्याचीं फळां मोग संतोश समाधान कालतेपण बोगसाणें स्वदमन 3 म्हयने आदीं हांव भारताच्या 3 राष्ट्रांक हांव गेल्लो एक झारखंड वेस्ट बेंगॉल आनी ओरिसा ह्या तिनूय राज्यांनी थंयसर मिशनरी याजकांनी केल्लो वावर हांवें पळयलो
फाटल्या 60-70 वर्सांनी विशेश जेजुईत याजकांनी जावं पुरो शैक्षणीक क्षेत्रांत तांणी केल्लो वावर जावं पुरो तांणी समाज सेवेंत तांणी दिल्लो वावर भलायकी क्षेत्रांत तांणी दिल्लो वावर भाव भयणीनो कसलोय सवलत्यो नातल्या त्या जाग्यान सुरवेक आयिल्ले अमेरिकाचे मिशनरी बेल्जियमाचे मिशनरी जेजुईत याजक आयिल्ले आनी तांणी तो वावर केलो आनी हांव 2 जाग्यांनी विशेशान रावलो जमशेदपूर आनी धनबाद आनी थंयसर जायत्या आदिवासी लोकांक आज तांच्याच पांयांनी उबे रावंक तांणी केलां एकलो जेजुईत याजक म्हाका सांगतलो थंयसर तांच्या गांवांत कारेंट नातलो आनी तांची दग म्हळ्यार विशेश दग आनी राती न्हिदता आसतना तांचें क्विल्ट आसा पळय तें उदकांत बुडोवन पिळण ताच्या वयर न्हिदचें आसलें कसलो एक त्याग आनी साक्रिफीस बाब भयणीनो असलो त्याग साक्रिफीस तांणी केलो जाल्यार तांच्या जिवितांत जेजू तांच्या जिणयेचो केंद्र जावन आसलो तिसऱ्यान तें उदक मिठाच्या दर्यांत पावतस मिठाचें उदक गोड जाता आज जेजू लागीं तूं खरेपणी जियेताय कंडी जावन तुजें जिवीती तें बदलता कोणाच्या जिवितांत आज पाताक आसा उणेपण आसा तसो मनीस जर जेजू लागीं खरेपणी तो जियेता कंडी जावन ताच्या जिवितांत बदलावण येता कितलेशा मनशांक हांवें पळयलां जेजू संगी वा जेजू सरशीन आयिल्लीं मनशां जेजूच्या सांगातपणा मरेपात बदलावण जोडली आज हांगासर ह्या वेळार प्रशांत दामाची ती सिस्टर प्रशांत दाम म्हळ्यार आमच्या आमालपणाच्या पिडेन कश्टांतल्यांक तांकां वाट दाखोवचो एक संस्थो निर्मार्ग वा मेरला बदवतो आसा आनी म्हाका ती म्हणूंक लागली फादर आमचे आमाले पिडे आसतात केदाळा तुमी कुमसार तांचें करतात अरये तांचें कुमसार हांवें करचीं आसात आनी हांवें पळयलां आनी तांची कुमसारां म्हळ्यार भाव भयणी आमच्या कुमसारा बरीं 5 मिनटां 10 मिनटां न्ही लागीं अर्दें वर वा मुक्काल वर एकल्याचे कुमसार आनी तांच्या जिवितांत खरें बदलावण खरें परिवर्तन ते जोडूंक आशेतात आनी ते दाखयतात एका म्हयन्याक हे पोटी आमच्या वायट हावसांत थंयसर जिजस यूथ येतात आनी सगळी रात आराधनांत करशितात आनी तांचे सांगात थोडीं वरां हांवें करसूंची आसात आनी कोण ते मेडिकल स्टुडंट्स इंजिनियर करचे वा उरल्या शिकपांत आसचे आनी तांच्या जिवितांत सोम्याची ती रूस आनी सोम्या मरिपा तांच्या जिवितांत जावचें बरेंपण त्या 25-30 युवा जाणांनी एका म्हयन्यांत तांणी दाखोवन दिवचें आसा चवथ्यान तें उदक भलायकी हाडटा सोम्याच्या कुरपेची जर तूं स्विकार करताय जावं परो तुजी मोतीची पिडा तुजी कुडीची पिडा तुजी आत्म्याची पिडा ती पयस वेतली आनी तूं बऱ्या भलायकेन जियोंक साज जातलें तर भाव भयणीनो असल्या त्या सोम्याच्या सांगातपणांत आमी जियेवया पास्कांच्या ह्या संतोश बरी कालार आमी आसतना जेजू आमकां हर एकल्यांक आमकां आपयता ताच्या त्या सांगातपणांत लागशिल्ल्यान जियोंक आनी ताची ती कुरपेची जर स्विकार करन आमच्या जिवितांत आमी भलायके बरी जावन जियोवच्याक दिमी घालया सोम्याचो आशिर्वाद आमी मागया
तुया सोम्या जेजू क्रिस्ता या विचित्र सक्रामेंता वरवीं तुज्या कश्टां सोडाच तुवें आमकां सोडला तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बोगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना Yexuro aurai सोमियासा मुझेताय ताचे संगी आसतना उपकन म्हाका बघना सोमियासो उजवो हात मुजेराचा दिसरा ताचे संगी आसतना कसली भिरांत म्हाका ना सोम्यासो स्पिरीट ताने दिल्ले करी अर्गां स्तुती ताची गांव खंडीत म्हाका तांचें ना सोमिया स्तुती जावं ओर्ते जावं दी ताचें नांव जावं दी महिमा आनी मान सदांच आजून स्तुती गान मेच्या सर्दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी सोमकोतलो गायनांनी जिणयेच्या सर्दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी सोमकोतलो गायनांनी प्रणाम तुका सोमिया वंदन तुका गनिया सरका पृथ्वीच्या रचणारा काकूळ तुझी दाखय जीवी तुझे लाभय देवा आमच्या काकूळदारा प्रणाम तुका सोमिया वंदन तुका गनिया सरका पृथ्वीच्या रचणारा काकूळ तुझी दाखय जीवी तुझे लाभय देवा आमच्या काकूळ
बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमच्या सोवे आसूं. बाबा भयणीनो, आराधना वेळार आमी सांगलें निमाण्या शुक्रारा दीस थंयसर आसलो केवल थोडोसो लोक, 100 लोक नातलो. आनी आज आमचो संको जेजूचो पाटलाव करतल्यांचो 2.3 बिलियन. कारण कितें? हें कारण जावन आसा जिवन जेजूचें सांगातपण आनी दुसऱ्यान पवित्रात्म्याचो आदार. पवित्रात्म्याच्या आदारान पवित्र सभेक नवो पापा आमकां मेळ्ळा. पापा लियांव 14वो पवित्र सभेचो 267वो पापा देखून देवाक अर्घ आमी दिवया पवित्रात्म्या खातीर. आज पवित्रात्मो आमचें जिवीत मात्र न्हय, सगळ्या पवित्र सभेचें जिवीत चलोवन व्हरता. देखून आमच्या नव्या पापाक सोम्याच्या हाती आमी समर्पण दिवया. ताच्या मुखेलपणा खाल पवित्र सभा आनीक बळवंत जावं दी, जिवंत जेजूक साक्ष दिवची तसली जावं दी. आमच्या हर एकल्याचें जिवीत भाव भयणीनो खंयसर आमी आसो, जिवन जेजूक साक्ष दिवचें तसलें जावं दी. ही जावं दी आमची आशा हर एकल्यांची. हें बलिदान नितळ काळजान भेटोवच्याक देवाचो आदार मागया. आमच्या पातकांची आमी दूख धरया. सांगाता म्हणया, हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव विसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भगेवो सदांच अवकार मरयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूळ कर, सोम्या काकूळ कर, क्रिस्ता काकूळ कर, क्रिस्ता काकूळ कर. सोम्या काकूळ कर, सोम्या काकूळ कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, सांजुजे वाजाक परजळीत मागण्या आनी दुबळिकायाची जिणी जियोवन तुज्या परजेक देखी बरीत जिविता मुखांतर साक्ष दिवंक फावो केल्ल्या पासत आमी तुका दिन वाजता. आमी ताच्या पावलांनी चलोवन मागण्याच्या आनी दुबळिकायाच्या स्पिरितान नव्या जिणेची साल धरूंक फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. धर्मदूताच्या कृत्य पुस्तकांतले वाचप. त्या दिसांनी सावळ सोम्यांच्या शिसावयर क्रोधान पुसपुसोवन ताका जिविशी मारचेक बेस्टवणी काडनासलो. तो श्रेश्ठ याजका चरशी गेलो आनी हे नवे वाटेचे पाटलावदार जावं दादले जावं स्त्रियो कोणी आपणाक मेळटीत जाल्यार तांकां कैदी कर जेरुजलेमाक हाडच्याक दमास्का शहराच्या सिनेगोगाक अधिकार पत्र दिजे म्हणून मागे लागलो. अशें
दमस्काचे वाटेर पयर करून शहरा लागीं पावता पावता एकाच सणे ताचे भोंवती मळभरतावन एक प्रकस फंकलो. तो धरणीर शेवटालो आनी तेदवा सावला सावला कित्याक तूं म्हाका दग दिताय अशें म्हणजे एक ताळो ताका आयकलो. तूं कोण सुम्या विचारले सावळान. त्या ताळ्यान जाप दिली, हांव जेजू, म्हाका तूं दग दिताय. आतां उठ आनी शहराक वच. तुवें कितें करीचें तें तुका सांगतले. ताचे बाराबर पैन करतले तटक जाल्ले आनी उतर सुटिनासता उबे आसले. ताळो तांणी आयकल्लो तरी कोणच ताका दिसलो ना. सावळ धरणी वयलो उठलो पूण ताणें दोळे उक्ते केल्ल्या वेळार कसलेच ताका दिसना जाले. तेदवा ताका तांणी हाताक धरून दमस्का शहरा भितर व्हेलो. 3 दीस पर्यंत ताका कांयच दिसना जालें आनी ताणें अन्न उदक आपडलें ना. दमस्कांत अनन्या नांवाचो एक शीच आसलो. सोम्यान ताका एक दर्शनांत अनन्या म्हणून उलो केलो. हांगा आसा सोम्या, जाप दिली ताणें. तवळ सोम्यान ताका म्हणलें, उठ आनी नीट म्हणटा ते बेदीक वच आनी जुदासाच्या घरांत भितर सर आनी सावळ नांवाच्या तरसगाराक विसर. तो आतां मागण्यार आसा. ताणें एक दर्शनांत आपणाक दिश्ट पडचे मेळचे खातीर आपणाचेर अनन्या नांवाच्या एकल्यान भितर येवन हात दवरलो देखलो. पूण अनन्यान जाप दिवन म्हणलें, सोम्या, ह्या मनशा विशयांतलो साबार संगती आनी जेरुसलेमांत तुज्या भक्ताक ताणें कितले दग दिला हे विशीं जायत्यांनी सांगलेले हांवें आयकलां. आनी आंगाय ताका नांव उलो मारतल्या सोमेस्तांक कैदी करून व्हरूंक म्हूण श्रेश्ठ जाका लागचो अधिकार घेवन तो आयला. पूण सोम्यान ताका सांगलें, तरी तूं वच, कित्याक हेर जातीच्यांक तशें तांच्या रायांक आनी इस्रायलाच्या भुरग्यांक म्हजें नांव परगटोवंक म्हजें हात्यार म्हूण हांवें ताका विंचूंक काडलां. म्हज्या नांवा पासत कितें सकट ताणें सोसूंक पडटलें तें हांव ताका दाखयतलो. इतलें आयकून अनन्या भायर सरून गेलो. घरान भितर सर सावळाचेर ताणें आपले दिश्ट दवरले. ताणें म्हणलें, बाबा सावला, तुजी दिश्ट तुका पाटी मेळचे खातीर आनी तूं पवित्र आत्म्यान भरचे खातीर तुका वाटेर दिश्ट पडलेल्या त्याच सोम्या जेजून म्हाका तुजे सरशी धाडला. तक्षणच सावळाच्या दोळ्यांतली कवळाशी निकलून पडली आनी ताची दिश्ट ताका पाटी मेळ्ळी. तो उठलो आनी ताणें पवित्र स्थान घेतलो. उपरांत जेवतच ताका नव्यान घटाय मेळ्ळी. उपरांत दमस्कांत शिसा सांगाता थोडे दीस सरल्या उपरांत सावळ गळाय करिनासता सिनागोगांनी वचून जेजूस देवाचो पूत म्हणून उक्ते परगट करूंक लागलो. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सगळ्या संवसारार वचा आनी शुभ वार्ता परगट करा. सगळ्या संवसारार वचा आनी शुभ वार्ता परगट करा. तुमी सर्व जनांगनो सर्वेस्पराक वाकणा. तुमी सर्व पडजानो ताका नावाडा. श्लोक. सगळ्या संवसारार वचा आनी शुभ वार्ता परगट करा. अपरिमीत ताचो मोग सर्वेस्परान आमचे थंय दाखयला. ताचे विश्वासी पोन ससनाक बाळटा. श्लोक. सगळ्या संवसारार वचा आनी शुभ वार्ता परगट करा. उद्गार. हालेलुया 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 हालेलुया. जो कोण मुझे मांस खाता आनी मुझे रगत पियेता तो मुझे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता. हालेलुया 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 हालेलुया.
सर्वेस्पर तुमच्या सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी जुदेव एकामेका वाद विवाद करून म्हणाले, हाणें आमकां आपलें मांस खावंक दिवचें जाल्यार कशें? जेजून तांकां सांगलें, सतत हांव तुमकां सांगतां, तुमी मनशा पुताचें मांस केल्ल्या करीत आनी ताचें रगत पियेल्ल्या करीत तुमचे थंय जीव आसचो ना. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचे थंय ससनाचो जीव आसा आनी निमाण्या दिसा हांव ताका जिवंत उठयतलो. कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवन. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता आनी ताचे थंय हांव जियेता. जशें जिवन बापान म्हाका धाडलां आनी बापा वरवींच हांव जियेता, तशें जो कोण म्हाका खाता तोय म्हजे वरवीं जियेतलो. वो सर्गार्थ हांव देवलोलो उंडो. तुमच्या पुर्वजांनी केलो त्या उंड्या बरी न्हय, ते मॉर्न पावले. जो कोण हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो. कफरनावाच्या सिनागोगांत शिकोवन आसतना ताणें सांगलीं उतरां ही. देवाचें उतर ये. वखाणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्ता थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, सांजू हांवचो वांजेल अध्याय 6 हाका पवित्र येवकरिस्ताचो अध्याय म्हूण आपयतात. कित्याक म्हळ्यार पवित्र येवकरिस्ता विशीं जोगती शिकोण समजोवणी हांगासर आमकां मेळटा. ह्या अध्यायाच्या सुरवेर जेजून केल्लें उंड्यांचें असर आमकां मेळटा. जेजून 5 उंडे आनी 2 मासली हातीं घेवन थंयसर बुकेल्ल्या 5,000च्या चड लोकांक ताणें दादोशी केल्लें. ह्या अध्यायांत 14व्या वळींत आमी पळयता अशें बरयलां, जेजून केल्लें हें असर हें पळोवन लोक म्हणालो, संवसारी येवचो आसा तो प्रवादी वचो जाय आनी तो दुबावना. आपणाक बळान व्हरूंक आनी राय करूंक तो लोक येवचार आसा म्हूण जेजू कळलेंच तो एकलोच पळोवन परत दोंगराक गेलो. आमी मतीन दवरया, ह्या अध्यायाच्या सुरवेर जेजून केल्लें असर हें पळोवन ताका राय करच्या खातीर ते चिंतात. पूण ह्या अध्यायाच्या निमाणें कितें घडटा गे म्हणलें आमी हांगासर नियाळ करया. दुसरो भाग जावन आसा, जेजूक सोदून तो लोक गेलो. जेजूक सोदून ते कफरनावाक आयले. ते म्हणटात, मेस्री तूं हांगासर केदाळ आयलोय? आनी ह्या वेळार सोम्याची उतरां पळया. सतत हांव तुमकां सांगतां, म्हाका तुमी सोदतात, तुमी कुणां देखल्यो देखून न्हय, बगार दादोशी जाता पर्यंत तुमी उंडे केले देखून. मुंदरचो तो म्हणटा, नास जाता तसल्या कणा खातीर तुमी वावरचें न्हय, बगार वावरा तुमी ससनाक बळटा तसल्या कणा खातीर. ह्या उतरां बराबर जेजू सांगता की वा एका तराचो इशारो दिसा की कसली शिकोण आपूण फुडें दितलो गे म्हणून. तिसऱ्या भागांत आमी पळयता ह्या अध्यायांत जेजू म्हणटा, आपूण जिवीत असो उंडो. जेजू म्हणटा, हांवूच तो जिवीत असो उंडो. म्हजे सरचीन येता तो केदींच बुकेवचो ना आनी म्हाका सत म्हणटा तो केदींच तानेवचो ना. सांजोवांच्या वांजेलांत 4थ्या अध्यायांत समारियाची स्त्री आमकां मेळटा आनी तिकाय जेजून सांगलें, जो कोण म्हजे सरचीन येता आनी म्हज्या झरयेंतलें पियेता तो केदींच परतून पुटी तानेवचो ना. जेजू म्हणटा, तुमच्या पुर्वजांनी अरण्यान मान्ना केलें तरी ते मॉर्न पावले, तरी सर्गार्थांत देवून आयिल्लो उंडो तसलो न्हय, कोणूय तो कांयच जाल्यार तो मरचो ना. हांवूच तो सर्गिंतां देवून आयिल्लो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो.
अरण्यांत देवान दिल्लें तें मान्ना तांच्या कुडीची बूक ते तांबयता जाल्यार आमी पळयता जेजून दिवचें ताचीच कूड आनी रगत आमी ससनाक जियोवच्याक एक वर्तें दिर्वें जावन आसा. देखून भाव भयणीनो आमी सक्कडी पवित्र येवकरिस्तां मरिपाक पोशी जाता. कसलें एक आमचें कार्य आसा थंयसर मीस आसा, पवित्र येवकरिस्त आसा. काल हांगासर व्हडलो एक जुबल्यो आसलो 50 वर्साचें याजकी जिवीत आमच्या बाबाचें मौरिसमाचें हांगासर मीस आसलें. पयल्या कुंभाराचें कार्य आमी कितल्या संभ्रमान आमी चलयता कित्याक जेजू आमच्या कुटुंबाक आनी विशेश जावन त्या भुरग्याच्या जिणयेक तो आयला हें नियाळ करून. पिडेस्ताक आमी पळयता आमच्या घरांनी आसलेल्याक तवळ आमी कुंभार दिता आनी कितलेशे फावटी कुंभार काण गेल्ल्यान भाव भयणीनो भलायकी मेळिल्ली आसा. तिसऱ्यान जेजू म्हणटा मनशा पताचें मांस तुमी केल्ल्या करीत आनी ताचें रगत पियेल्या करीत तुमचें थंय जीव आसना. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचें थंय ससनोसो जीव आसा. म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवन. जेजूचीं उतरां पळया. म्हजें मांस खरें खाण, म्हजें रगत खरें पिवन. आमी कितेंय खावचें आसा जाल्यार पिवचें आसा जाल्यार आमी पळयता म्हज्या भलायकेक पुरक जाल्लें तें खाण गी म्हणून. चिंतया म्हज्या भलायकेक तें पुरक जाल्लें खाण न्हय, तें खाण कितलेंय बरें आसूं दी, कितलेंय रुचीक आसूं दी आमी खायना. ह्या दिसांनी आमी जाणा खंयचें खाण बरें, खंयचें खाण पाड गी म्हणून. वैगी पुरा खाणान ती भरशिल्लें आसता. फाटल्या हप्त्याची वर्दी आमच्या कर्नाटका सरकाराच्या भलायकी विभागाची आमकां मेळच्यो जिलेबी तांतूं कालें आसा, कालें आसा तांतूं पावडर आसा, कलर आसा तांतूं. आमकां मेळचें सरबत तांतूं कलर आसा. आमी बाजारांतल्यान हाडचे सडावत आंबे ते बरे गी थोडे बरे जावं पुरो. एका आंब्याक कॅमिकल घाला म्हूण कशें सोदून काडयाचो लोबायन. बालद्यांत उदक दवर, उदकांत ते आंबे घाल, एक आंबो घाल. जर तो आंबो बुडलो जाल्यार ताचो अर्थ तो नॅचरली तो पिकला. जर तो उप्पी येता तो आंबो वोकात घाल पिकयलो. हें घराक करून पळयात. देखून भाव भयणी सदांच आमकां मेळच्यो वस्तू ह्या रितीन जावन आसात. 3 रितीचो जीव आमचे थंय आसा. दैहीक जीव, मानसीक जीव आनी आत्मीक जीव. आनी ही आमची कूड आनी आमची मोत आमच्या मरणा सांगाता मातयेक सरें जातली. पूण ह्या आमच्या कुडींत आसो आत्मो तो ससनाक जिवंत असो जालो. कशें म्हज्या कुडीक म्हज्या मोतीक बरें खाण, विटामीन आसलेलें खाण, प्रोटीन आसलेलें खाण तें मेळोवंक जाय म्हूण चिंता आनी तसलें खाण मात्र खातावंगी. त्याच रितीन भाव भयणीनो म्हजो आत्मो तो भलायकी बरीत आसचे खातीर, म्हज्या आत्म्यान थंय सदांच उल्हास आनंद आसचे खातीर, थोड्यांच आमचो आत्मो दाळ निद्रेस्तो उल्हास आनी आनंद आसचे खातीर, म्हजो आत्मो सदांच देवा थंय संतोश पावचो आत्मो जावचे खातीर हांवें म्हज्या आत्म्याक गरज आसचें तें खाण हांवें खायचें. कसलें खाण भाव भयणीनो? पयलें म्हजी पातयणी, म्हजो भावार्थ, म्हजो संबंद देवा लागीं, म्हजो पातयण, म्हजो भावार्थ म्हज्या देवा लागीं दवरचो. दुसरें दिसपडटें मागण्याक फावो तो वेळ दिवचो. कितल्योय राटावळी आसूं दी वा कोणीय सांगिना जावं दी, म्हज्या मागण्याक हांव इतलोसो वेळ दितां. तिसऱ्यान एका दिसा वैयक्तीक जावन देवाचें उतर हांवें वाचचें. चवथ्यान प्राजिताचो सक्रामेंत तवळ घेवंक प्रयत्न करचें. आनी पंचव्यान जेजूची कूड आनी रगत सेवंक हांवें मोन दाखोवचें, तसलें उर्बा दाखोवची. न्ही केवल आयतारा मात्र भाव भयणीनो वा असल्या नव्वेना वेळार जर म्हाका साथ आसा, देव म्हाका फावो करता, हप्त्या मदें म्हज्या फिरगजेक मिसाक वचूंक जर आमी प्रयत्न करया. जर तूं मिसाक येताय, मीस बरें करून भेटयताय, जेजूची कूड आनी रगत बरी करून तयाराय करून स्विकार करताय, तें मीस तुज्या आत्म्याक वर्तें पोशण जातलें. तें मीस तुज्या अस्कतकायाचेर झुजोवंक तुका आदार दितलें. कसली अस्कतकाय तुज्या जिवितांत आसा? चिंत्या हेरां लागीं लढाई करची अस्कतकाय तुज्या लागीं आसा, त्या अस्कतकायाचेर झुजोवंक तुका आदार दितलें. तें मीस तुज्या कुडीची आनी आत्म्याची भलायकी तुका दितलें. बाबा कितलेशे द्रश्टांत आसात. पवित्र कुंभार खरेपणी काण गेल्ल्यान वा मीस बरें करून भेटयल्यान म्हज्या कुडीची भलायकी बरी जाल्ली आसा, मोतीची भलायकी बरी जाल्ली आसा, आत्म्याची भलायकी बरी जाल्ली आसा. एक मीस बरें करून भेटयली ना बाबीन देवसार फळाफळ घेता उडास तो वरां.
जर तुमकां देवसाराचे उपाद्र आसा सैतान तुमकां दोस्ता म्हणून तुमकां बगता तुमच्या इगर्जे वसात थंयसर ते मीस भेटयात आनी त्या मिसा मरीपात सैतान खंडीत जावन तुका तुजे चडशें रावचो ना आमी भेटोवचें तें मीस बरें कांय भेटयता तें मीस म्हाका सासनीक जिवीत दितलें थोडी प्रामाणीक सवाल आमी विचार आयचे दिसा आज पवित्र एवकरिस्ताचेर म्हाका कितली पातयणी आसा हांगा नव्यान येता तें खरें पूण पवित्र एवकरिस्ताचेर म्हाका कितली पातयणी आसा दुसऱ्यान कसली तयारी करून हांव कुमगार घेता म्हजी तयारी कसली आसा तिसऱ्यान आयताराच्या मिसा शिवाय आपत्या मदें मिसा कसो हांवें कांय प्रयत्न केला एका दिसा म्हूण सांगिना भाव भयणीनो आपत्यान जावं पुरो 2 पोटी वा 1 पोटी आयताराच्या मिसा शिवाय सट्टीक मिसा कसो प्रयत्न केला चवथ्यान म्हज्याच इगर्जेंत सक्रामेंता मुखार बसून मागची सोय म्हाका आसा गे एका इगर्जेंत पवित्र एवकरिस्त थंयसर आसा जेजू थंयसर त्या एवकरिस्तांत हजर आसा संपूर्ण तेणे पाचार जाता आसतना थंयसर मागची सवय आसा एका फिरगजेंत वो बोर्ड हांवें पळयलो आसा पयलें ताका मेळ आनी उपरांत म्हाका मेळ पयलें जेजूक मेळ देखून जेजू मुखार थोडो वेळ करचोवची ती सवय म्हाका आसा गी आज आमी अशें केल्लें जाल्यार आमच्यो जायत्यांच्यो इगर्जो खाली पडट्यो नात कुमगारांतल्या जेजूचेर आमकां विशेश पातयणी आसली तर सदां मिसाक आमी हारी हारीन येताले हांव थोड्या वर्सां आदीं दुबय पावलो सेंट मेरीज थंयसर आसलो भाव भयणीनो सकाळीं हांव चिंता 2 की 3 मिसां सांजेर 1 मीस आयताराच्या मिसा भशेन थंयसर लोकांनी येवचें आनी येता आसतना तांच्या ऑफिसांत तांकां वचोंक आसा न्हेसोन शूज घालून टाय मार येवचें आसलें कित्याक थंय ताणूच पाटी रुमाक वा घरा वेचें न्ही ऑफिसाक ताणें वेचें आसलें देखून तांकां थंय भोगता न्हिजोन म्हाका सोम्याचो सांगात घर ह्या गांवांत हांव काम करतना सोम्याचो आदार म्हाका घर देखून मस्तना ती सवय आसा एकच सकाळीं वा सांजेचे मिसावेची कुमगारांतलो जेजू म्हाका आशिर्वादाची जर तर खंडी जावन कोणा एकल्याचें काजार जाता आसतना हांव रेस्पेराक वेतलो आमी विचारया आमचे पैकी कितलीं जाणां ह्या दिसांनी काजार जातात रेस्पेराक वेची सवय आमकां आसा कितल्या जाणां आमकां रेस्पेरा वेची सवय आमी सगळा वत वेचें हॉलाक थंयसर त्या कार्याक आनी पोट भरूंक दुसरें कांय ना चिंत्या म्हाका रेस्पेरा वचोंकूच जावना इगर्जेच्या कुशीनच थंयसर हॉल आसा एक घडी भर इगर्जेक वचून त्या जोड्या खातीर मागची सवय आसा इगर्जे भितर वचून सोम्याळ्या असलें जोड्या हांगासर काजार जालां थंयसर तीं आसात म्हाका येवंक जावना तांच्या रेस्पेराक तांकां तुजो आशिर्वाद दी आदार दी तुमी थोडीं जाणां म्हणून बरो रेस्पेराच्या 10 वरांचेर वा सांजेर 5 वरांचेर भाव भयणीनो आमी प्रयत्न केल्यार मौन केल्यार आमच्याच कुटुंबांत पयलें वा आमच्या वळखीच्या उपरांत आमच्या कुटुंबांतलें कार्य रेस्पेर 11 वरां दवरयत सांजेर 6 वरां थोडीं तसले दवरचीं आसात हांवें सांगलां हें आनी करनी पळयलां 11 वरां दवरलें जाल्यार 12:15 भितर तुजें रेस्पेर जालें 12:30 भितर कार्य सुरू जालें आनी वेळार थंयसर जेवण दिवंक सादत सांजेर 6 वरां तूं रेस्पेर दवर 7:15 वरां भितर थंयसर कार्य सुरू जातालें ताच्या बदलाक हॉलाक हांव वेतां कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा तुका बरें काजारी जिवीत मागता म्हणटा आमच्या त्या उतरांनी कांय अर्थ आसा गी त्या उतरांनी कांय गटाय आसा गी कॉंग्रॅच्युलेशन्स तुका बरें काजार जिवीत तुवें कांय म्हण करयत की त्या जोड्याचें काजारी जिवीत बरें जावंक भाव भयणीनो इल्लीची कुस्कुटाची काडी तुजे वरवीं करूंक साद आसा तें कोणें बरें करी जंय ताणें देखून म्हाका तो भावार्थ आसा जंय तांचें काजार जिवीत जुवांव आनी मेरेचें लग्ना जिवीत तें आमचें बरीच बरें जाय जंय आनी तें म्हज्या उल्हासा वरवीं बरें जावचें न्ही हांवें तांच्या रेस्पेराक आदार जाल्ल्यान वा तांच्या खातीर हांवें मागलेल्यान देखून भाव भयणीनो केदाळा हें हांव करतां खंडी जावन आज आमचे मदें काजार कुटके जावची वित्तेची जावची वेगळां जावची ती घडितां जावची ना केदाळा येवकरिस्ताच्या जेजूचें बोळ आमच्या काजारी जोड्यांचेर आमी मागता वाड्या घरां फिरगस घरां सैरी दैरी खंडी जावन त्या जोड्याचें जिवीत बरें जातलें देखून येवकरिस्तान जेजू ह्या रितीन आमकां सांगात आदार दिवचो तसो सांगात ह्या रितीन आमी बगया आनी ताच्या सांगातपणा मरीपात आमी बळवंत जावया आमेन. आणि वाईन बापा तो स्वीकार कर
भावां भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्पद्वेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. तुमच्या तकले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेश्वर मानून घेव. सृश्टीच्या रचणारा सर मनशांच्या तारोका आपल्या परजे खातीर सांजुजे वासान कतकतीक मोगान भेटयलें मागणें आनी कालतेपणाचें सादें जिवीत तुका भोव मानवालें. तेसशे गूण आमच्या काळजांत वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजांत ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमच्या सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वातय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायदी आसूं. संतोषपरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या सेवाका सांजुजे वासा पासत आमी तुका दिन वाचता. बावार्थाच्या आनी मागण्याच्या उजवाडान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो सांगा जोडून कलतेपणाच्या आनी दुबळीकायाच्या स्पिरितान जियोवन तुवें ताका पवी सभेचो रक्षण जावन फावो केलें. हें तुजें देखी बरीत परजळीक जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या आदारान आमकां सर्गीचो आदार दिता. देखून वर्णूंक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गींच्या सदुतां भक्तां सांगाती आनी सगळ्या तुज्या रचना बराबर व्हडा उल्हासान तुजी स्तुती आमी गायता. दळबारासो सर्वेस्परो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. उंचली तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता तुका जय जय तुका जय जय. बापा, करोस तुम पवित्र
तुनसू सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परींच्या वाण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. बावडताचो गोट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे माया आमी समर्पता तुझे पुनर्जीवन आमी परगटा तुझ्या बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेश्वरा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पोय सभेचो उडास कर आनी पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या आबा मडींची काकूट कर तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या पदळीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमकां समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां बरे देवाचे माये सांगाते भगवान तुजे तुजो पती भगवान धर्मत भगवान तुजे वाज आनी चड कळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुतावर. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवंदाराची आजिना मनान धरून ताणें शिकयलेल्या प्रार्थन सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं
आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकयल्या मोक्षितां तशें आमची पदकां बोगस आनी आमकां ताळणें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितां सवस्काय आनी बरी भलायकी आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमच्या सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयिल्ल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. पान संख 180 गीत संख D63 पान संख 180. स्वागत करता
दर्शन तुझे घेऊन आयला वाट तुझी पोळे रावला दर्शन तुझे घेऊन आयला वाट तुझी पोळे रावला रस्तो कया विडरा निवास कर मोजा घरा निवास कर मोजा घरा देवाच्या काळजात स्वागत करता तुझ्या येण्यात राखून रावता वेगळी म्हणून लाले मागता एक सम्या परता देवाच्या काळजात स्वागत करता तुझ्या येण्यात राखून रावता वेगळी म्हणून लाले मागता एक सम्या परता. प्रार्थुया. देव आमच्या सर्गींच्या बापा, ह्या बागी दिसा तुज्या आपोण्याक पाळो दिवन आयिल्ल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत दादोस केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. आमी सेविल्ल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुज्या एकवटान जियोंची तान आमच्या काळजांत सडय आनी सांजुजे वासाच्या परजळीत शिकोणे आनी देखी वरवीं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची करी बरी कबार परगोटूंक आमकां कृपा दी. आमी मागता आमच्या सोमया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमच्या सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. संभ्रमेक आशिर्वाद घेवच्याक तकले बागोवया. सर पदवेदार देव दयाळान तुमचेर आशिर्वाद घालून आनी तुमकां सर वायटा विघ्नांतली निवारून दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां बावाडतान बरवशान आनी मोगान तो भरून आनी तुमची कुटुंबां जिणी बऱ्या करण्यांनी सुफळ करून शांती समाधानाच्या वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाच्या कुशे प्रमाणे सोलोंक आनी अशें सर्गींच्या सुखाक पावोवंक तुमकां फावो करून आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालून वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. दैकन बसात. मुगाळ भाव भयणो सांजुजे वास बापा मुखांतर बरे पोन चडूंक आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक ह्या पुनशेचो सुरेक्चर मनादीक आशिसिरे बेलो बापाच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान मोगाचो येवकार मागता आसतना तुमी हांगासर येवन भेटयले शरिरादे सफळ जावन दी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा. आयच्या दिसाचें भक्तीपोवन चलोवन वेल्ले मनादीक बाप ऑल्विन डिकुना प्रस्तुत कुलशेकाराच्या वायट हावस संस्थांत तांची आत्मीक सेवा दिवन आसात. मोगाळी आसाक बापानो तुमी आमकां आराधना मुखान जेजू सवें सांगात पोन दिलें मीस आनी देवाच्या उतराच्या नियाळा मुखांतर आयच्या भक्तीपणाक तुमी आदार दिला. हांगासर आसच्या सर्व भक्तिकांच्या नांवान तशेंच पुणशेताच्या रेक्चर मनादी आशिसी बापाच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आसतना तुमच्या मिसावाक सर्व जैच आमी मागता तुमकां देव बरें करूं. कुमसाराक संगत पोवन आनी कुमो केल्ल्या फरंगी पेटे कोवें तेचे आसाक मनादी दिलराज बाप आनी मनादीक दिपक तुमकां देव बरें करूं. हांगासर गोंयांत हांव न्हू एक पंगड आयला तांकां पोवन हाडले. हांगासर आसात मनादीक बापू रॉबिन रॉड्रिगस. जायत्या वर्सां हांव न्हू ते हांगासर येवन आसात. फादर ऑल्विनाक डिकुनाक वळखीचे ते दाडा 1997 हांव न्हू ते हांगासर येवन आसात म्हणून तांणी सांगलां. गोंयांत हांव न्हू आयिल्ल्या सर्व यात्रिकांक आमी मोगाचो स्वागत मागता. तुमी हांगासर येवन भेटयल्ले इरादे तुमचे सुफळ जावन ती म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा.
Those who have come from Goa, kindly stand. Yes, तुमकां सोमेसांक मोगाचो स्वागत. तेच बरी मनादीक बाप रॉबिन रोड्रिगस हांगासर ह्या पुणशेत सुरेक्तर मनाची वात दिवन तांकां स्वागत करतले. पुणशेत सुरेक्तर मनादी आसिसी बापांनी तांकां मनाची वात दिवची. कंदारांचे मुखेलपण घेतिल्ले मानेस्त सैमन पायस आनी तांकां संघात जिल्ल्यांक व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करच्याक मानेस लायनाल ते डिवायन वर्ड चॅनल प्रसार करच्या मालक मानेस स्टीफन मेंडीस आनी सर्व सिब्बांदेक देव बरें करूं. सांजू जेवास बापा मुखान देवाचे आशिर्वाद मागता. मोगाच्या सेवेरूपी रांदपाचें मुखेलपण घेतिल्ल्या सांतांतून अर्कान वाड्याकारान देव बरें करूं म्हणटा आसतना सांजू जेवास बापा मुखान देवाचे आशिर्वाद तुमचेर आमी मागता. येवच्या शुक्रारा मोगाची सेवा कार्मेल साहेबीन कुर्नाड वाड्याकारांक जावन आसा. हांगासर सरितीने सेवा दिल्ली आनी दिवच्या इगज जाडून पुसून नितळ करच्या मिसा सरिती तयाराय करच्या दान मिसांक घेवन कुमो करच्या स्टॉल पळयोवच्या मिसा वेळार वासाप वचच्या कानीक जमो करच्या दाना रुपी पुणशेताच्या बरेपणाक कुमो करच्या आनी विविध रितींनी हाताक हात दिवन वावर करच्या सांजुजे वास बापाच्या सर्व भक्तिकांक आनी तुमकां सर्वांक सांजुजे वास बापा मुखान देवाची आशिर्वादां आमी मागता. भलायकेची तपासणी करच्याक फादर मुल्लार होमिओपॅथी हॉस्पिटल हे धाकटेर आसात. हाचो फायदो तुमी जोडचो. हर एका शुक्रारा 10 वरार तेर्स कुमसारा 10:30 वरार आराधान मीस नोवेन आनी सर भक्तिकांक जेवण. हप्त्या मदें पुणशेत उक्तें आसा. धार्मीक वस्तू खातीर स्टॉल उक्तें आसा. तुमकां मिसांनी दान दिवंक आसल्यार दफ्तरान दिवचें. कुशेमनाचें दान आमी मोगान स्विकार करतले. हांव सांजुजे वास पुंतळ सुरपियोत्सव मे म्हयन्याच्या 17 तारखेर आमकां रिकल्यांक कळीत आसा. येवच्या सोनवार ह्या सोनवार न्ही अनेका सोनवारा दिसा एकच हप्तो उरलो आनी तुमकां सोमेसांक मोगाचो स्वागत आमी मागता. येवच्या शुक्रारा 16 तारखेर ह्या पुणशेतान देवान केल्ल्या बरेपणाक अर्गां दिवन आनी देसपळें जुबलेवाचें कार्य बऱ्या रितीन जावच्याक आराधान मिसाचें बलिदान आमी प्रत्येक रितीन हांगासर दवरलां. सर्व दानी पासोत त्या दिसा आमी मागतले. हांव सर्व हांगासर सेवा दिल्ल्या ह्या सांगां पासोत सर्व धर्म भयणी पासोत ह्या फिरगजी जावन हांगासर जाल्ल्या सर ह्या जाग धार्मिकां पासोत आनी सर्वां पासोत कुमो करतल्या बऱ्या मनाच्या मनशां पासोत सर यात्रिकांक पासोत आमी त्या दिसा 16 तारखेर येवच्या शुक्रार दिसा मागतले. हांव देखून त्या दिसा आराधान मीस आनी नोवेन आसतलें. 17 तारखेर जुबलेवाक येवंक उडास दवरा. जुबलेवाचें मीस 10 वरार आसतलें. कार्दिनाल फिलीप नेरी फेरावो येता म्हणून तांणी सांगलें. आतां येदोळूच पाप साहेबाची मिसवण जाल्या. आमी खंडीत जावन जुजे वास बाप तांकां हांगासर 17 तारखेर मिसाच्या बलिदानाक आपोवन हाडटलो आनी तस प्रधान याजक जावन मिसाचें बलिदान भेटयतलो म्हणली आमची पातयेनी. तुमचें सर्वेस्तांचें मागणें गरजेचें आनी हें जावं दी आनी हांगासर एक असर्यें घडोवन दी म्हणलें आमचें हर एकल्यांचें मागणें. परत तुमकां सोमेसांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना कळवणी भलायकेची तपासणी करच्याक फादर मुल्लार होमिओपॅथी हॉस्पिटल जे धाकटेर आसात हाचो फायदो तुमी जोडचो. आयच्या दिसा दान दिल्ल्या जेवणा बाबतीन आनी हांगासर ह्या पुणशेताच्या बरेपणा खातीर दान दिल्ल्या सर्वांक मानाची वात आयच्या दिसाचे प्रधान याजक दितले. नांवां आपयत आसतना दयेकरून हांगासर मुखार येवचें आनी माताची वात स्विकार करचें. जेवणा बाबतींत दिल्ले बिरुटे लिथुवेनिया. Ivan Filomena Montero, Todambil, 1000 रुपये. Melvis D'Souza, Delante Betto, 82 रुपये. Marcel Coutinho, Manela, 1000 रुपये.
रीटा मस्करनेस विटला 1000 रुपये, रेचल डिसोजा पानीर 1000 रुपये, डेनिस लोबो मगरनाड 2000 रुपये, हेडन डिसोजा आंबेंबाळ 1000 रुपये, नाव नका म्हणून सिद्धाकट्टे तावन एकल्यान 500 रुपये, अनुष क्रासचा वेनोरो 2100 रुपये, प्रीती आणि प्रिन्सन डिसोजा आंबेंबाळे 1000 रुपये, प्रफुल्ला डिसोजा फजीर 500 रुपये, जोकी मिल्डा डिसोजा निकुटाम फजीर 5000 रुपये, जॉय ग्लेन निशलोबो पावूर 1000 रुपये, अनिता डिसोजा फजीर 2000 रुपये, बल्तजार नॉर्स डिसोजा कुडियाळ 1500 रुपये, नावना कामन कुरियाळ एकल्यान 2000 रुपये, इवाडेसा बेंगलोरू 650 रुपीज. तशें बरें डोनेशन या पुणशतेच्या बरेपणा खातीर आयिल्ले ह्या परी आसात. फ्लोरियो फेर्नांडीस गोवा 1000, सावियो अल्मेडा गोवा 1000, फ्रांसिस फेर्नांडीस गोवा 2000, जॉन अझवेडो गोवा 5000, बौतीस मोंतेरो विजयडका 500 रुपये, फ्लोरी रॉड्रिगेस गोवा 5000, हांगा ना ती परची आयली पोर आयली. जोशविल फेर्नांडीस गोवा 2000 रुपीज, एलन फेर्नांडीस गोवा 2000 रुपीज, स्विझल फेर्नांडीस गोवा 1500, फ्रांसिस डिसोजा गोवा 1000, कॉन्सेसियो कलासो गोवा 1000, नावनाकामो निर्मार्गाचे एकल्यान 5000, लॅन्सी नाझरेत नित्यादार नगर 5000, मरिनो मोंतेरो गोवा 1000. Those who are here, kindly come and collect the candle. Derek Montero Goa 1000, Joel Moraes Goa 10,000, Cristabel Di Costa Goa 5,000, Hilarina Edais Goa 1,000, Joaquim Manuel Di Silva and family Goa 1,000, Anthony Gracie Pais Maril Puttur 3,000, Theodore Fernandez Baindur 1,000. सर्व दानीक आमी देव बरें करूं म्हणटा आसतना सांजुजे वास बापा मुखार देवाची आशिर्वादां तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता. मनाची वात वांटल्या मनाची बाप ऑलवीन तुमकां देव बरें करूं. दय करून उबी रावया नव्यान. देखून बसया. मोगाच्यान सांजेच्या वाज बापाच्या पांयांतळी जायत्यांनी बरोवन घाल्ली तेसावां आनी ह्या तेसावां फाटल्यान आशेवचें तें सर बरेंपण जेजे वाज बापा कळीत आसा आनी तो देवातान मागून फावो करता म्हणल्यार त्या फातयेनीन हांगासर आयिल्ली ही सर तेसावां जेजे वाजाच्या पांयांतळी अर्पून ह्या नव्या वेळी हांगासर येवच्या हर एका भक्तिकाची आशा सुफळ करून दी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा. मोगाच्यान ह्या पुणतळार मागून बरेंपण लाभल्ली अर्गां पाटयल्ली सर पिडेशिडेंतले कश्टान वरांतले राखून मेल्ल्याक अर्गां पाटयल्यात. विशेश गरजा खातीर मागल्लें आनी तो उपकार मेळिल्ल्याक अर्गां. बरें काम मेळच्या खातीर मागल्लें काम मेळिल्ल्याक अर्गां पाटयल्यात. दोगांनी मागलो उपकार फावो केल्ल्या खातीर अर्गां. एका जोड्याक भुरग्याचें देणें फावो जाल्ल्याक तें कुटाम अर्गां दिता. एकल्याचें कुमगाराचें कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्याक. दंपार दूख गूण जाल्ल्याक. एका याजकाचें पाटीकण्याचें ऑपरेशन बऱ्यान जाल्ल्या खातीर ताणें फोन करून सांगलां ऑपरेशन बऱ्यान जालां. जुजवाज बापान म्हजें ऑपरेशन बरें जावचें बरें केलां म्हणून सांगून अर्गां पाटयल्यात. ते सवां दुबयेंत बरें काम मेळच्या खातीर एका चेडवाचो राग हट पयसावंक आनी जाणवाय फावो जावंक. एकल्याक मुखल्या शिकपान बरी कॉलेज फावो जावंक. एकल्याची रक्ताची एलर्जी गूण जावंक. एकल्याक बेगीनच विजा मेळोन बरें काम मेळच्याक. जाग्याचें रेजिस्ट्रेशन बेगीनच जावच्याक. काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जावंक. एंटी डिप्रेशनाच्या टॅबलेट आतां भायर येवंक आनी बरी भलायकी मेळोवंक.
फादर मुल्लारांत नर्सिंगाची सीट मेळोवंक, एकल्याक टिचरीचें काम मेळोवंक, एका दादल्यान आपल्या बायले भुरग्यां थंय मोगान जियोवच्या कुटुंबांची मागोवन आसात. जाग्या खातीर कुटुंबांच्यांनी दिवच्या दोशीतांव राखोवंक, कोर्ट केसीतांव राखून व्हरूंक, सेमिस्टर परिक्षेंत बरे अंक काडून पास जावंक, मुंबय आशिल्लें एकल्याचें घर सेल जावच्याक, एकल्याचो बावळो दूख गूण जावंक, एकल्याचो पांय दूख आनी समस्या परिहार जावंक, 3 वर्सां प्रायेच्या भुरग्यान सुडाळ उलोवंक जावच्याक, चिंतलें काम बऱ्या तरान जावंक, CA परिक्षा बरयल्ल्यान बरी रिजल्ट मेळच्या खातीर मागलां. एकल्याक बरें काम आनी बरी बूद मेळोवंक, एकल्याक स्ट्रोक जावन पेंगटाक बोळ ना तें बेगीनच पाटी मेळोवंक, काजार जावन 8 वर्सां जाल्या एका काजारी जोड्या भुरग्याचें देणें फावो जावंक, दोगांनी तांचे आमल पियेवणें सोडूंक आनी घरांत शांती समाधानान जियोवंक, दोगांक मायग्रेन समस्या गूण जावन तकली फटाफट रावंक, 7 जाणांक बरी सैरीक मेळच्या खातीर एका ल्हान भुरग्याची बायोप्सी करूंक सांगला. रिपोर्ट नॉर्मल येवंक गरची मागतात. पाट, हात, पाय, पेंकाट, दोंपरा दूख, गोमटी दूख, गांठी दूख गूण जावंक, थायरॉयड, पॅरालीस, गँग्रीन, फिट्स, गॅस्ट्रीक गूण जावच्याक, BP, शुगर नॉर्मल जावंक, 15 वर्साच्या चलयेक ताच्या गर्भकोशांत आसचें सिस्ट आनी इन्फेक्शन ऑपरेशन आसतना गूण जावच्याक, घरांत शांती समाधान राज करून 3 कुटुंबांनी, चौगांक मतीक समाधान मेळच्याक, एकल्याची शिराची पिडा गूण जावंक, BSc नर्सिंग करचे एकल्या मुखले शिकाप बरेंकन करूंक करपा, एलर्जी, शेळ, खोंकली, ताळो दूख, ताप, दोळे खुरजूंचे उणें जावंक आनी गूण जावंक, दुबयंत टिचींग जॉब बेगीनच मेळच्या खातीर, ब्रेस्टांत बायलॅटरल फॉब्रायड आसात म्हणून डॉक्टरांनी सांगला तें गूण जावच्या खातीर तांणी मागला. पेंगटाक बोळ येवच्याक, कुटुंबांत मोग दिसनातल्या दादल्याच्या मतीक मोग दिनातल्या दादल्याच्या मतीक उजवाड मेळोवन मोगान जियोवंक, एकल्याचो पांय दूख संपूर्ण गूण जावच्याक, एकल्याच्या जाग्याचें रेकॉर्ड सारकें जावंक, एकल्याक रीण आनी बँक लोन बेगीनच फावो जावच्याक, हात आनी पांय दूख गूण जावंक, एकल्याक नवें घर बांदूंक फावो जावच्याक, 4 वर्साच्या भुरग्यान सारकें उलोवच्याक, 6 वर्साच्या भुरग्याचो बायोप्सी रिपोर्ट नॉर्मल येवंक, घोवा बायलेचो रक्ताचो रिपोर्ट नॉर्मल येवंक, एका मलगड्याच्या मतीक उजवाड मेळोवन भलायकी नॉर्मल जावच्याक, दुबयांतल्या बिझनेस कामगारा संगी बऱ्यान चलोवंक, एका स्त्रियेच्या आंगाची खता आनी एलर्जी संपूर्ण गूण जावंक, दोगांचे थायरॉयड समस्या गूण जावंक, तेका ल्हान भुरग्यांक दोळ्याचे दिश्ट सारकी जावंक, दोगांचे शुगर नॉर्मल जावन बऱ्या भलायकेंत आसूंक, एकल्याचे दोळे खुरजोवचे गूण जावन भलायकेन जियोवंक, एका याजकाचें पाटीचें ऑपरेशन जालां ताका बेगीनच बरी भलायकी मेळोवन ताच्या मिसावांक ताणें पाटी वेचाक मागला. परगांवांत आसलें एकल्याचें काम वेच्या स्थितीर आसा ताका बरें काम मेळोवंक, 5 जाणांनी बरें काम मेळच्या खातीर मागलां. 2 जाणांची एलर्जी गूण जावंक, तोंडा भितर आनी ताळ्या भितर पडचे फोड रावोवंक, 3 वर्साच्या भुरग्याचे ದಂತಾಚೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಸರ್ಕೆ ಜಾಂಗ್ ಜಾಗದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಲು ಮತ್ತು ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಲು एकल्याची शिरांची पिडा गूण जावंक 2 जाणां विशेष गरजां खातीर मागतात. दोगांक दुबयंत बरें काम मेळोवंक आवय बापाय बरी भलायकी आनी एकामेका सोडदडीन माये मोगान जियोवंक कॅन्सर पिडा गूण जावंक आनी आर्थीक परिस्थिती सुदारण जावच्याक एका कॅन्सर पिडेस्ताक बऱ्या वयजा लागीं ऑपरेशन करूंक आर्थीक जमत मेळोवंक एका कॅन्सर पेशंटाक स्त्रियेक 30 आनी 3 वर्सांची किमो घेवन आसा. त्याच्या दादल्याक किडनी समस्या जावन डायलिसीस जावन आसा. ह्या तरणां जोड्यांक देव बेगीनच बरी भलायकी दिवन सांबाळच्या खातीर तांणी मागला. ऑस्ट्रियांत BSc नर्सिंग शिकच्या एकल्याक हेच म्हयन्यांत आसच्या सेमिस्टर एग्जामांक बरें करून शिकून बरे अंक काडून पास जावच्याक ह्या सर्व तेसांवांनी इराद्यांनी आनी हांगासर जमल्ल्या आमच्या सर इराद्यांनी ह्या पुणथळाक विविध रितींनी कुमक करच्या आदार दिवच्या हांगासर भक्तीपण चलोवंक येवच्या सर पाद्र्याबांक कुमसारा कुमक करच्या याजकांक बरें मन दाखोवच्या आनी ह्या पुणथळाची भेट करच्या सर भक्तिकांक जुजवाज बाप जे कितें तांकां गरज आसा मागून दिवन दी. 25 वर्सां आदीं
ह्याच पाद्र्याबान फादर ऑल्विन हांगासर सुरू केल्लें तें भक्तीपण हांगाची चरित्रा हिस्ट्री गोज बॅक अरावंड 360 years. पाणीर तावन जुजे वाजबाब हांगासर ह्या तळार पावल्लो, पूण हो पाद्र्याब हांगासर आसता आसतना ती चरित्रा समजून हांगासर भक्तीपण आरंभ केल्लें आनी तें ह्याच मेच्या 17 तारीखेर कार्दिनल बापा सवें आमी तो संभ्रम चलोवंक आसा. ताच्या संगाता वावर केल्ल्या संगातपण दिल्ल्या समेस्तांचो उडास करता आसतना परवांच्या दिसा जावंक आसचें कार्य सगळें बऱ्या रितीर जावच्याक आमच्या कार्दिनल बापानी तांचें सगळें रोमांतलें कार्य संपोवन आमच्या ह्या मिसाक पावच्याक जुजे वाज बापा लागीं आमची गरज भेटयत आसतना हांगासर आयिल्ल्या हर एका भक्तिकांचें कितें सर्व आमी आशेतां तें सगळें तूं आमकां देवाथान मागोवन दिता म्हणल्या विश्वासान सर्व आमी दिंबी घालया. हात वयर करया. एक आमच्या पायक नामान मरी आनंद बापा ह्या उद्देशा खातीर ह्या इंटेन्शना खातीर आमी भेटोवया आनी ह्या नव्यानान दिंबयेर पडोवन आमी मागोवन आमचे काळजाचे यात्रेक सुफळ जावं दीत म्हूण मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुजी रास आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गास जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां तळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तो सदैव आनी स्तेवी फळ तुजे कुशीचे जेजू बगेमध्ये मरिये देवाचे मये आम्हा पापया खाते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या गले आमे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रज्ञा यशा दीत सोत आनी स्दान सर्वता आमे. सांजू जेवासाची लदीन सोमिया काकुळतामची कर, सोमिया काकुळतामची कर, क्रिस्ता काकुळतामची कर, क्रिस्ता काकुळतामची कर, क्रिस्ता आयकमका, क्रिस्ता आयकमका, क्रिस्ता दयेन आयकमका, क्रिस्ता दयेन आयकमका, सर्गींच्या देवा बापा काकुळतामची कर, देवा पुता संसाराच्या तारका, काकुळतामची कर, देवा पवित्रत्म्या, काकुळतामची कर, सांतिसिमा त्रिंदाद एकास देवा, काकुळतामची कर, गोंयच्या बेनावलेन जल्मल्ल्या सांजू जेवास बापा आम्हा पसत विनंती कर, आपल्या आवय बापायच्या देवासपण वाडोवन आयिल्ल्या सांजू जेवास बापा आम्हा पसत विनंती कर, दुबळे गोंयाची जिनी जीव सुकुर्चू जावन रित्या पांयानी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजू जेवास बापा आम्हा पसत विनंती कर, सगळ्या किनारान पवित्रपणाचो परमळ पासारिल्ल्या सांजू जेवास बापा आम्हा पसत विनंती कर, श्रीलंकान दगदने सांपडल्या कातोलिकांची विरमत पावल्या सांजू जेवास बापा आम्हा पसत विनंती कर, मरियमायेचो सेवाक जावन आपणाक मरियमायेच्या हातान समर्पिल्ल्या सांजू जेवास बापा आम्हा पसत विनंती कर, भिकाऱ्याच्या रुपार श्रीलंका वचून नाच जाणवेच्या कातोलिक बाबा जिवो केल्ल्या सांजू जेवास बापा आम्हा पसत विनंती कर, पंथाचे भक्ती भवन आदान मरियमायेचो मोग आमच्या काळजांनी भरूंक प्रेरण दिल्ल्या सांजू जेवास बापा आम्हा पसत विनंती कर, कश्टान सांपडल्यांच्या गरजां पावून तांकां बुजयल्ल्या सांजू जेवास बापा आम्हा पसत विनंती कर, देवाचेर बाबार्थ दोन जिणेंत आयिल्ले सर्व कश्टान वादैरान सुसल्या सांजू जेवास बापा आम्हा पसत विनंती कर, भुरग्यांक जल्म दिवचे बागनातल्या पासून देवा लागीं विनंती करच्या सांजू जेवास बापा आम्हा पसत विनंती कर, बाबार्थ साणून पयस गेल्ल्या शिड्यांक एका गवळ्या कालिंडान धाडून वावुरलेल्या सांजू जेवास बापा आम्हा पसत विनंती कर, देवाच्या मोगाची गोडसाण साकून सर्वांक देवा सरशी हाडून पेसाडल्या सांजू जेवास बापा आम्हा पसत विनंती कर, देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडचले, बोगस समकाय सम्या, देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडचले, दयन आयकमकाय सम्या, देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडचले, काकुळतामची कर, नव्यानाचे मागणे हे सांजू जेवास तूं आमचो शारोती जावन आसाय आनी सर्गींतान देवाची बेसांव आमकां वाटीत आसाय. तुजें जिवान आमकां एक आदर्श, तुवें चलयली वाट आमच्या क्रिस्त जिणे मेलफंग तेच वाटेन आमी सलच्या तुजें तां प्रेरण घेता आनी आमकां तुज्या कोपांत समर्पिता. सांजू जेवास देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेटतलें, तुज्या जिणेन देवा सपरिमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तो सुमोग हजार लोकां वांगशाक तूं सुटसुटीत जालोय. अंधकारान बुडोवन आपल्या जिणेची वाट उगडायले सरसून धांवलोय, तांकां जिविताचें उतार प्रकट कर, सक्रामेंत दिवन देवा सरशी हाडलें. हें मिसांव करतना तुका पुरासन जाल्ली म्हूण ना, कश्ट म्हणलें तुवें ऐकलें नाय, असलो स्पिरीत आमच्या काळजांनी कितलात घाल. देवाचे उतार प्रकट करूंक आमची काळजां उर्बेस कर, पेल्या जगाच्या विशयान चिंतूंक आमकां शिकय. सांजू जेवास दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत असल्यांचो तुवें विशेश मोग केलोय, तांच्या गरजांत पावलोय, तांच्या दुखांत तुवें बसली, तांच्या जिणेंत नवो बरवस वाडलोय. जेजूच्या ल्हाना भावंडाच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुज्या जिणे मारिफा जिखयलाय आसा. जेजूसी सारकें दुर्बळ्यां पिडेस्त आनी कश्टांतल्या थंय पळोवंक आनी तांचे सेवेक लागूंक आमकां प्रेरीत कर. सांजू जेवास
ह्या संवसारी देवाच्या हातीतून जावन आसलोय. देवाचे विशेष समज तुजे समय आसली आनी सबारां देवाचो आदार मेळ्ळा असो केलोय. हा सरकाराचा देवा संगी तूं आसाय. थंय हांव तुजी मोगाळ देश आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय. आमचें जिवन तुका उक्तें करता. आमच्या जिणेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुजे मुखार हाडटा. आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमचे पासो देवा लागीं माग. ह्या घडये ह्या म्हज्या गरजां पासो देवा लागीं विनंती कर. मौनपणी तुमच्यो गरजो सांगून दवरात. सांगात मागया. सांजू जेवास देवाच्या मोगाळ वेंगेतावन केदींच पयस असो आमकां सोडी नाका. दुस्मनाच्या सर पासांतावन आमकां राखून व्हर. बावडता गाडवेच्या संगती बली जावं दिवं नाका. जेजून दाखयले वाटेन चलो मरेमेच्या गोपांत रावो. आमकां तुजो आदार दी. अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पयना उपरांत तुज्या संगता देवाच्या सर्गींच्या घरांत ससना जियोंचे भाग आमकां मेळा अशें कर. आमेन. सोम्याच्या नावे आमचो आदार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्पर तुमच्या सोवे आसूं. तुमचेय सोवे आसूं. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, विविध तरांच्या दुखीक पिडेक कश्टांक आनी अडचणेक सांपडलेल्यांतय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विजमितां करून जागयलां. तेच परी तुज्या सेवका सांजुजेवासान आपले जिणये आनी मोरणान जायतीं अजापां करून तीस मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्या पबी सभेच्या गोपांत ओडून हाडली. ताचे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गुण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार. हे घडये आमी उसारलेल्यो आनी उसारिनांतल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमच्या सोवे आसूं. तुमचेय सोवे आसूं. प्रार्थुया. आज सांजुजेवासाच्या नोवेनाच्या दिसा ताका आमी मान करता. ताची महिमा आनी संतोश एका देवातावन येता. तो सुदेव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां बरों. आमेन. सांजुजेवासाच्या विनवणेन सगळ्या पिड्यांतलीं सगळ्या वायटांतलीं तुमी सुटून ताच्या देखीन आनी उजवाडाक जिविताच्या मेटांनी चलून तुमी वाडूं शेकी सेवे साखरेची मनशां जावंक तुमकां पवित्र आत्म्याचें बळ मेळूं. आमेन. सांजुजेवास सर्गींच्या राजांत बापाच्या एकवटांत आमचे खातीर विनंती करता म्हूण सगळी पवी सभा संतोश भरीत आसा. तुमी सगळीं त्याच बापान बसयलेल्या घरांत भाग्यवंतपणाचो मुकूट सोडून ससनाक संतोष भोगूंक पावूं. आमेन. आनी त्याच सोडवंदरा देवाचो बापाचो पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सोवे आसूं. आमेन. Sandesh Taso Prasad Kero
सर्गीच्या वाटे चलोंक शिकय आदर जाणून आदार लाभय जोडून दी करपा दी आमकां उर्बा माया मोगान सोलून मागून दी कृपा सांजू सेवास बापा होगला पाणी मातुका कृपा मागून दी बाबा विघ्नासणी नाका Zewas Papa Matao Besa Sufol Koru Mogamisa Devache Kushi Ami Galsamcha Devi Kurba Magoni Monale Maka Sanzu Zewas Papa Ogla Pani देवास बापा आम्हा पासत विनंती कर बघेन कुसाचे कुरवेन एवढं आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांचे बाप्पाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन